बीजेपीतल्यान काँग्रेसीत गेल्ल्या 8 आमदारांक अपात्र करपाच्या याचिकेचेर 90 दिसां भितर निकाल दिवंक सभापतीक निर्देश दिवचे म्हूण काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान कोर्टांत घाल्ले याचिकेचेर स्पेशल बेंचान शुक्रारा सुनावणी घेतली। गिरीश चोडणकराच्या याचिकेसारख्याच 2 अपात्रता याचिकांचेर कार्यवाही आदींच सुरू जाल्या। गिरीश चोडणकराची याचिका कांय दिसांत सुनावणेक घेतले म्हूण सभापतीन एफिडेविटा वरवीं जाप दिली। सभापतीन हायकोर्टाच्या अधिकार कक्षेचेरूय प्रश्न उक्तायलो। सभापती हे संविधानीक पद आशिल्ल्यान ताका हायकोर्ट निर्देश दिवंक शकना म्हूण सभापतीचो कोर्टा मुखार दावो। The speaker has also taken a stand that such a direction can never be issued to the speaker because speaker is a constitutional authority and the courts will not take up the case before speaker does or passes any order. Till then the court should refrain itself from interfering into the proceedings at the stage prior to the speaker taking any decision. सभापतीचे जापेचेर हायकोर्ट सातिस्वेत दिसना। सभापती वा संविधानीक ऑथॉरिटी मनात मारीत तशी याचिका 10 वर्सां पेंडिंग दवरता आसत जाल्यार कोर्ट वगी रावंक शकना म्हूण हायकोर्टान बडी मारून शिनाल दिला। प्रतिवादी 8 आमदारांक एफिडेविट फायल करूंक प्रास दिवन कोर्टान फुडली सुनावणी 10 मार्चाक दवरल्या। We have filed a wakalatnama for respondent 4 Alexo Siqueira and we sought for a time of 2 weeks. The court has directed to file a reply within a week and then matter is kept for hearing on 10th of March. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।